बस राव रे राव नका राव गाडी बंद कर. एक काम घेता पत्रा यो सर यो तुम्ही सगळी रे मागे किती वाटत गाडी नंबर किती झाले मग सडनली गाडी उजो पेडलो वर एसी चालू आली आणि गेस्टांचे बूक होईल सगळे सारखे हांवूय आबूच जालो जप करून गेस्टांक भायर काडली भुरगे आसले ताका भायर काडले मागीर गाडी भायर सरलो गाडी बंद केली आणि मागीर हे बॅटरीची वायरी बीन काडल्यो. पण एक्झॅक्ट कित्याक लागून उजो पेटलो कितें कारण कितें म्हणजे फर्स्ट टायम मिटर बसयलेलो न्ही भुरग्यांनी बसयल्लो 2-4 दीस पयलीं बसयलेलो तेन्ना फर्स्ट मिटर बसयलो तेन्ना पयलो मिटर तेंचे कडेन फॉल्टी जालो ऑटोमॅटीक शॉर्ट जालो आनी मागीर तेंचोच भुरगो एकटो म्हणून की तो मिटर आहा न्हू तो तेणी वायरींग सारकें करूंक ना त्या कारणान परत आतां उजो पेडलो गाडी. हो मीटर आता केन्ना घातलो? 2 दीस जाले. ओके. वायरींग केन्ना सारकी केली? तेन्नाच कितें सोमती 2 दीस. तुम्ही आता त्यांना फोन केलो? तांकां फोन केलो पण तेंचो फोन लागना. फोन घेत ना ते फोन घेयना फोन केन्नाच घेयना बुकींग केल्यारूय जायना तेन्ना मिटराचे. तुझे नाव सांग. किशोर पट्टे ओके. हांवें बुक केलं ओनर आनी मिटर पळय बसून गेलो पळय तेन्ना ते एक वायरींग खंयच्या खंय केलें आनी तें पयलो मिटर उडयलो न्ही 1 दीस घालयलो म्हाका ती सेसा परत गेला तसोच. आता एक मिटर परत वायरींग सगळं धुवळ गेस्ट आसलेले 10 गेस्ट 3102 वागातूर हॉटेला ते गेस्टा तो जाय जाले म्हणजे मीटर घातले ते फॉल्टी मीटर हा फॉल्टी मीटर तो तेंच्यानी घेतला न्हू. आता दुसरो मीटर आलो वायरींग मागीर आले न्हू त्या गाडी दुसरो मीटर हो दुसरो मीटर आलो दुसरो मीटर घातला दुसरो मीटर त्याच्या पयलीं आसलो तो फॉल्टी आसलो आणि हो फॉल्टी सेम. आणि आमकां हे गव्हर्मेंट हे कर म्हणटा मिटर आता हे कोण दितलो आमकां हे काय माझे कंपनी आता टोर करून हे गाडी वर चढल्या पळय गाडी आता बॅटरी वायर जरी आमी सोडयल्या कंपनी मेकॅनिक म्हणला फोन तो म्हणला चालू करना गाडी म्हणून लागलो हय वायर सोडय म्हटल्या बी आनी आतां 8 म्हटल्या म्हणजे ती सोमाराक चेकिंग घेतली तेंची गाडी. म्हाका हांव एक सांगू सोदता तुमकां म्हाका सांगो न्ही गव्हर्मेंट आमकां मिटर बसया म्हणून फोर्स करता कितें हांवूय एक ड्रायव्हर कम ओनर ऑफ द व्हेकल कितें म्हणजे हेजें आतां मिटर फॉल्टी जावन कितें तरी फॉल्टी जावन मिटर बसयल्या उपरांत फॉल्ट येयला म्हणजे ही मिस्टेक कोणाची मिटर बसयताली आनी म्हाज्या हितून आनी एक अशीच क्रिस्ता कालांगूट कोणाची तरी बंद पडलेली तेन्ना हांव आसलो पर्सनली रातचो आमकां मेळ्ळो म्हणून आपूण गाडी काणक्या खंयचेर दवरली आनी आतां फाल्यां आपूण गॅरेजीन वयतलो म्हणजे आतां ही जर गाडी आतां वचत ते सांगता ड्रायव्हर सांगता ते हिसपान तितून भुरगीं आसलीं कस्टमर आसले सगळे आसले आनी दारां उडे आसली जब्ब शॉर्ट जायना वरती दारां उडे आसली भुरग्यांचे सगळ्यांचे बोबान ती जर आतां हुलपण उजो पेटोवन जर मेल्ली ताका जबाबदार कोण आसलो हो आतां कोण मिटर बसयता तो गव्हर्मेंट काय सीएम हे आमकां सांगचें तेणी कितें आमी इतले फावटी सांगले ताका ते मिटर फॉल्टी आसता आमी बसयना तरी पूण कोणूच आयकपाक तयार ना. आतां आमचो हो डिमांड की फाल्यां तो कोण तो मिटर बसयता न्हू ते कंपनीन तेजो इंजिनियर कितें आनी गव्हर्मेंटाचो मनीस घेवन आमकां येवन ती गाडी व्हेरीफाय करून दाखोवपाची कोणाची फॉल्टी दाखोवपाची ड्रायव्हराची फॉल्ट ओनराची फॉल्ट काय आमची फॉल्टी दाखोवची तेंच्यांनी कितें आमी अशें करून जर आतां फाल्यां जर कितें जालें उजो पेटलो आनी कोण मेळलो न्हू जबाबदारी कोण घेतलो ड्रायव्हर सुद्दां मेळलो कोण ओनर ड्रायव्हर मेळलो सुद्दां गव्हर्मेंट म्हणलो आपूण आमी कितें करूं ती कोण ती कंपनी बसयता म्हणटा मिटर बसयता ताका आमकां आमचो डिमांड आतां हो सारको की तो मिटर बसयला तो तेजो कंपनीचो कोण तरी कोण आहा मनीस इंजिनियर आनी गव्हर्मेंट मनीस आमी आतां ही कंप्लेन लॉन्च करतली आनी आमच्या गाडयेचे डॅमेजीस जाल्ले आहा न्हू ते सगळे ते मिटर कोण बसयता तेणी फारीक करपाक जाय त्याच्यो आमी गाडी हे करपाक ना आतां गाडी आयज पुलीस व्हरता कंप्लेन करता तेंच्या अगेन्स्ट कंप्लेन करतले आनी जर ही कंप्लेन जर हे जायना न्हू गव्हर्मेंट कोण एक्शन घेना हेजेर न्हू जाल्यार आमी आतां दुसरें म्हणल्यार आयज पासून आमी मिटरूच बसोवचे ना ही मिटर ही हे केस सॉल्व जायसर आमी मिटर बसोवचे ना आमी जर सांगता मिटर बसोवचे ना ही केस सॉल्व करूं न्ही. माझे नाव रोहन नायक हांव एक टॅक्सी कार सो आमी सांगूंक सोदता हे पळय जो उजो पेटपाक कारण आहा पळय हे जे सरकारान जे आतां
ट्रॅफिक फोर्स सगळ्यांक इम्प्लिमेंट केला आनी हे जे तेंचे भुरगे आहात पळय चलना लागून बाबडे ड्रायव्हर फास्ट वचून मिटर बसयतात सो ते भुरगे कशे मिटर बसयतात कितें बसयतात कोणाकूच खबर ना तेज्या कारणाक लागून ह्यो उजो पेटोवंक शकता गाडये कित्याक समज ही गडबड चालू आसा सरकार पुलिसांक तेंच्यांनी देवयला रस्त्यार पळय पुलिशेक देवयल्या रस्त्याचे फायनी घालपाक लायल्या ताका लागून आयज भुरगे बात धांवन मिटर बसयतात ते भुरगे थंयसर कशे मिटर बसयतात कारण कित्याक ड्रायव्हर म्हणटा फायन मारता मिटर बसयतात ते भुरगे कशे मिटर बसयतात आता हेची जबाबदारी कोण घेतलो हे गाडयेक जर उजो पेट्रोलान भुरगीं मेल्लेली जाल्यार हेची जबाबदारी कोण घेतलो आसलो सो ते सरकारान दखल घेवंक जाय हे बेश्टी जबरदस्ती करूंक जायना मिटर बसोवपाक दुसरो इश्यू आहे असो जालो की जेन्ना आरटीओ वगैरे जे फायन घालता आणि जे टॅक्सी ड्रायव्हर ते मिटर घालपाक गडबड करून वयतात पळय थंय गेल्ल्या कारणान तेंच्यांनी सांगला की मिटर सध्या अवेलेबल ना म्हणून सडनली जेन्ना आयज एक परवरी इश्यू जालो तेन्ना ऑलरेडी मिटर भायर काडले तेंच्यांनी हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आता कशे भायर काढले ते सरकारान कित्याक सरकारूच सांगता तांकां दामून दर सरकारूच सांगता भायर कित्याक एकदां हांकां जाय पयशांची गरज आसतली सरकार डुप्लिकेट आता येयले ते सगळे डुप्लिकेट मीटर हय ते गडबडीन हेंच्यांनी कशे मिटर काढले म्हणून जे टॅक्सी ड्रायव्हर भायर सरले म्हणून तर हेंच्यानी मीटर भायर काढले आसतले नाल्यार मीटर हे भायर काडचे नासले डुप्लिकेट हेच्या पयलीं म्हयनो बुक केल्या कोणाच्याच गाडयेक मीटर घालूंक ना हेंच्यांनी 2 महिने मीटर मेळना नासले पयल्यान आता कशे हेंच्या कडेन मेळोंक लागले मीटर आता सो हेका हितून कितें तरी गोड बंगाल आसा जो सरकार हितून फित्री आसा म्हणून तर हें अशें जालां आसतलें मिटराचे पळय हा न्हू तूं सांगले आतां थंय मिटर आतां काल 3 दीस जाले हांव गेलो गाडयो हाडयता म्हणून हांवें ऑलरेडी गेल्या म्हयन्याचे 29 तारखेक पयशे भरलेले आहा मिटराचे सो 3-4 दीस जाले हांव गेलो जाल्यार तो म्हाका पांयां पडटा की शेनवार दीस यो आनी मिटर बसय आयज सकाळी वच जाल्यार तेज्या ऑफिसाक लॉक आनी थंय बोर्ड मारलेलो की आयज बंद तो आफोन करून असली फोटिंगपणां करता ते थंयसर आनी 29 तारखेचो मिटर तेंच्यांनी सांगलेले कॉल करून सांगता म्हणून आमकां की यात आनी बसयात कॉल करून पूण ना कॉल येवंक ना काय ना म्हाका जेन्ना पुलिसांनी हाडयलो एकदां 4 रस्त्यार हाडयलो रातचो थंय तेंच्यांनी विचारले थंय 100 रुपया फायन म्हणले हांवें भरूंक ना कित्याक भरूंक ना कित्याक हांवें पयशे भरलेले आहा ऑलरेडी पयशे भरून फायन कित्याक भरूंक जाय आमी काल म्हाका एअरपोर्ट वयता आसतना आरटीओन हाडयलो तेंच्यांनी विचारलें हांवें पयशे भरल्या मिटर येवंक ना म्हाजो रसीद हे आमकां हॅरेसमेंट पयशे भरून आमकां हॅरेसमेंट चालू आहा खंयची तर रिणां काडून आमी भरलेले आहा पयशे आतां आनी तरी हॅरेसमेंट हेंचो आनी ते असले मिटर कितें व्हॅल्यू हेचो कांयच व्हॅल्यू ना हेचो झिरो व्हॅल्यू कितें आहा तेका बेश्टे आमकां फोटोवपाचे 11,200 रुपया फोटो घेतो पळय हेचो मिटर कसलो आहा तो तेचो 2,000चो व्हॅल्यू आसता मिटरचो असो उजो पेट्टा तसलो मिटर आमकां हय आनी वयल्यान आमी चोर कोण ते कळटा 11,200 रुपया कोण खाता आमच्या कडल्यान ते हितून पुलीस सुद्धा हॅरेसमेंट करता पुलीस चालो पुलीस चड करता ते सांगता आमकां वयरसून ऑर्डर येयली आमकां पुलीस हाडप चालूच आहा म्हाका काल आरटीओन हाडयल्लो तेंच्याच रसीद पयलीं सोडलो पयर आमच्या 4 आसा बॉबी बार्रा कडेन जंक्शन रातचो म्हाका 9:30 हाडयल्लो तेंच्यांनी पयला 100 रुपया म्हणल्यार फायन हांवें म्हणल्यार बरी ना कित्याक हांवें ऑलरेडी पयशे भरल्या तुमचे कडेन अवेलेबल ना सो तुमी ताका फायन मारात कोण मिटर घालतले तेजे कडेन जर अवेलेबिलिटी ना मिटराची तर ती आमची मिस्टेक न्हू सगळीच आमची मिस्टेक सगळे कडेन तुमकां ट्रान्सपरन्सी जाय ही ट्रान्सपरन्सी उजो पेट्टा तल्ली ह्यो गाडी आमच्या फाल्यां काय उजो पेटलो आतां खंय काडा आमची इन्स्टॉलमेंट बाउन्स जाल्ल्या सगळे बाउन्स जाल्ल्या कितें बारीक केन्नाय दिसांसून एक पड्या 2 दिसांनी एक पड्या तेजेर आमचें पोट चलता ते बंद करतले फाल्यां आमकां बिकेक घालतले मरे हे वाचल्या मिटर स्कॅमा ही करतात ती मिटर दिता सारको जाला पयशांचे ते उलयता पळय रिफंड दुसरे आयज घाल मिटर फाल्यां पयशे खंयचे पयशे कोणाक येयले फाल्यां ते फॉर्मेलिटी पयशांचे करतले जाल्यार म्हयन्या वयर लागता तुझे डॉक्युमेंटेशन क्लियर जाय तुम्ही पासिंग करता मिटर नासना मिटर पयशे भरले ते स्लिपीचेर तुम्ही मेमो दितात ते मिटराचे फॉर्मेलिटी करपाक म्हयनो वयता त्याच्या मागीर ते पयशे मागीर तिका जाय 15 वर्साची रेजिडेंस सर्टिफिकेट तिका म्हयनो वयता आनी ते घातल्या उपरांत हेंचो कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो आनी ते पयशे गेले हे फक्त आमकां लुटपाचे आनी कांय ना टॅक्सीकारांक आनी वयल्यान आमी माफिया आमी चोर 100 रुपया सुबेस घेतले ट्रॅफिकेन उरले जाल्यार आमी माफिया आनी हे 11,200 रुपया घेवन खाता पळय ते बरे मनीस आयज एक गाडी माझे नाव दत्ता दामणकर आयज एक गाडयेचो 20 लाख व्हॅल्यू आहा आयज हो आतां हो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हो माविन गुदिनो हे पयशे हेका आमकां दिलोलो हे गाडयेकाराक तो सांगता पळय न्हू मिटर बसोवंक जाय म्हणून सांगता पळय तो मिटर सगळे फॉल्टी मरे पयलीं लायतानाच गाडयेचो 1 मिटर जवळो आनी तेज्या उपरांत आतां हो दुसरो मिटर 2 दिसांनी परत आतां गाडयेक उजो पेट्टलो आहलो आतां लोक भुरगे आसली भितर तेंचे व्हडले भोव सारके उयेली हांगा सारक्यो आनी गाडी ओपन जायना आहली मागीर हेका आतां जबाबदार कोण आतां मिटरवाल्याक पयशे पेमेंट हेका मिटरवाल्यान करचो पडलो न्हू आतां हेका तांकां हेचेर कंप्लेंट फायल करता आतां आमी मिटरवाल्याचेर आनी सरकारान आमकां सांगपाचें हेचेर मागीर फुडें कोण आमकां पयशे दितलो पळय ते इन्शुरन्साक जर क्लेम करूंक वचत जाल्यार तुमकां ते रिफंड मेळटले अशें दिसता इन्शुरन्स सांगता आमी म्हणटा मिटर हेचेर हेका गाडयेक तर दुसरो बसयेची नाल्यार आमी इन्शुरन्स दिवचो ना म्हणून सांगतात ते मिटराक आमी दिवचेच ना म्हणटा ते हे गव्हर्मेंट आतां तांकां कित्याक इजराना इन्शुरन्स कंपनीक कित्याक इजराना
इन्शुरन्स कंपनीक इजरोंक जाय न्हू पयलीं तांकां तूं इन्शुरन्स कित्याक दिना पळय तो बेश्टेच आमकां मिटर घाल म्हणून सांगतात तुमी ते हितून सगळी स्कॅम जाल्ले आहा हे मिटराक फक्त पडटा 4,500 रुपया आणि हे 11,234 रुपया घेता हे 8,000 कोण मिनिस्टर खाता आसतलो हो मावीन कुदिनो खाता आसतलो हे फुडें तेंच्यांनी सांगपाचें आमकां आतां कितें करपाचें ते घे सोड पुढे घे. आज सकाळी फुडें जेन्ना आमी गेल्ले मिटराचे जे कडेन तेन्ना इश्यू जाल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो टॅक्सीकार हांवें म्हाजो पयली स्टेटमेंट आसा गव्हर्मेंटाक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक CMाक म्हाजो स्टेटमेंट आसा जेन्ना हांवें विचारलेलें जेन्ना एक गाडयेक मिटर बसयता त्या मिटराक फाल्यां उजो पेटलो जावं बॅटरी डावन जाली जावं कितें जालें हेजो खर्च बॅर कोण करतलो खर्च आयज हांव परत विचारता CMाक हे गाडयेक आयज उजो पेटलेलो आनी अक्षरशः गाडी जळली जाल्यार हेजो खर्च गव्हर्मेंट दितले CM दितलो काय आतां कोण दितलो ते सांगताय पळय हांव आतां स्पॉटार पावलो तेच पण म्हाका जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तेच पण हितून गेस्टां आसली आज ही लूटमार चालू आसा अक्षरशः हांव जेन्ना काल ट्रान्सपोर्ट ऑफ डायरेक्टराक मेळ्ळो तेन्ना हांवें एक्सप्लेन केल्लें आयज परत सांगता हांव हे जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार हांव टॅक्सीवाल्यांक उलो मारता ही तेंच्यांनी ज्या जाग्यार ऑफिसां घातल्या हे मिटर मेळटा ते जाग्यार फाल्यांच्यान जर हेजो आमकां काय रिप्लाय येना गव्हर्मेंटा कडल्यान हे बंद जावं आनी कितें म्हणून जाल्यार हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक उलो मारता आनी ही ऑफिसां ज्या जाग्यार घातला मिटर इन्स्टॉल जाता त्या जाग्यार वचून तांकां जाप विचारतले आनी विचारपाक जाय कित्याक हे गाडयेक आयज आमी सदांच सांगताले जेन्ना तुमी मिटर बसयतात त्या गाडयेक आमकां इन्शुरन्स दिना तुमी प्रॅक्टीस करपाक जाय आज तुमची प्रॅक्टीस ना इन्शुरन्स क्लेम केले इन्शुरन्स मेळपाक ना आज हे व्हडले गाडयेक 22 लाखाची गाडयेक जर उजो पेटलेलो जाल्यार हेजो जिम्मेदार कोण हो CMान आमकां आन्सर दिवपाक जाय हो आमकां आन्सर दिवपाक जाय मावीन गुदिनोन हो आमकां आन्सर दिवपाक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टरान कितें आसा पळय हो फाल्यां आमकां विदीन 24 आवर्स हेजो जर आन्सर मेळना आमकां जाल्यार हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक आव्हान करता ज्या जाग्यार मिटर बसयता पळय त्या जाग्यार मिटर आमी वचोन तेका थंयसर आमी वचोन आमी तेका विचारपाचें गव्हर्मेंटाचे मनीस येवपाक जाय तेच्यान सांगपाक जाय हेजो खर्च कोण बॅर करतलो तो आतां सो हांव एकूच मागता सगळ्या गोंयकारांक आयज एकठांय जावपाची गरज आसा आनी हे जे करप्शन हे चोर आसा आयज म्हणचे पडटा चोर हांव नांव घेयना कोणाचें जेंकां खबर आसा आपूण चोर म्हणून तेंकां लागतले ह्या चोरांक घरांत आवडपाचे टायम येयल्लो आसा देव बरें करूं आयज मिटर इन्स्टॉल करून गाडयेक आमच्या उजो लागलेलो तो ही सुक्रेनेक्स म्हणून कंपनी आहा तेणी हो मिटर इन्स्टॉल केल्लो तेजेर आतां आमी पुलिशेक आपयला तेंचेर ऑफेन्स रजिस्टर करतले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय आमी पार्टी करतले तितून कित्याक हितून अक्षरशः ही लुबाडणूक चालू आहा आनी लुबाडणूक पयशांक लागून हे लुबाडणूक चालू आहा हेंची ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची आयज कितें आसलें भितर थोडे पॅसेंजर आसले तेचे जिवीत हानी जावपाची कंडिशन आसले भुरगीं आसली सो तेंचे जर कितें प्रॉब्लेम जाल्ले जाल्यार कोण सरकार जबाबदार आसतलो हे BJP सरकार हे निर्लज नालायक सरकार यांच्यानी ऑलरेडी कोरोनाच्या पेशंटाच्या मोड्याचेर चपाती भाजून घाल्ल्या हे आता टुरिस्टांकूय मारूंक सोदतात कित्याक आता मोदी भर रस्त्यार गाडयेक ब्लोअरांच्यान धुवर अक्षरशः भायर सरलो ड्रायव्हरान कशें तरी हे करून एका कस्टमराक भायर काडली भितर एक भुरगीं आसली तितून दोग जाणां सो हे जर कोणाक कितें जाल्लें नाल्यार जबाबदार कोण सरकार आसतलो आसलो काय मोविन गुदिनो आसतलो आसलो कमिशनाक लागून मोविन गुदिनान पळय हे केलां न्हू सो ते हे बंद करपाचें हेजेर जर सोल्युशन हेजेर जर हे सेक्युरिनेक्स कंपनीचेर तुमी एक्शन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे पर्यंत घेयना ते पर्यंत हांव आमच्या टॅक्सीकारांक आव्हान करता की कोणूच मिटर घालपाचो ना आनी आमी कोणूच मिटर घालचे ना आनी जे पर्यंत जर हेंचेर एक्शन जायना नाल्यार जंय खंय खंय ह्यो मिटर फिटिंगाची पळय ज्यो ऑफिसां ती आमी अक्षरशः वचोन कायदो हातीन घेवन बंद करतले कित्याक हो 11,000 लागून हे लोकांक ही गाडयेचे 22 लाख रुपया व्हॅल्यू आहा प्लस लोकांचो व्हॅल्यू कोणूच करूंक शकना टुरिस्टांचो टुरिस्ट आमी अतिथी देवो भव म्हणटा आनी त्या टुरिस्टांक आमी त्रासान घालतात तो सरकार निर्लज आहा हेंच्यांनी कशें तरी हे दोनूय कंपनीचेर एक्शन घेवंक जाय नाल्यार ते पर्यंत आमी कशेंच मिटर फिट करचे ना
देव बरें करूं. म्हाका एक सांग गेस्ट आसली Guest पळय आसली. स्टेटमेंट घेतला ना गेस्टाक गेली ती भिवनूच हे जाली एक्चुअली गेस्टाचो स्टेटमेंट जो आसा पळय, फाल्यां मेळटा किंवा त्यांचो एक स्टेटमेंट घेतल्यार आनी बरो पडटलो. हांव घरा पावता सकाळी इशू झाला ते फटींग सांगता म्हणटाले कोणा कडेन व्हिडिओ ते म्हणटाले ते नालायक निर्णय त्याला पहिले काय खंयची गाडी हाडून मी पंचनामा करून मागीर कंप्लेंट रजिस्टर करपाची. येता खंय येना. रोड ब्लॉक जाला म्हणटा ते येवपूच जाय न्हू. खंय तरी ब्लॉक जाता म्हणल्यार ती रावंक ना गाडी हा हो करचो आज चल. म्हाका हेणी फोन केला नाका आनी आमकां फोन केला. पुलीस गाडी आखरी धाडला. आम्ही आता पंचनामा केला गाडयेचो एक्सिडेंटल गाडयेचो ते आता आम्ही ताका FIR रजिस्टर करून वयता. आम्ही FIR रजिस्टर करून ते कंपनीचेर परत FIR हे करतले. आम्ही गाडी शॉर्ट सर्किट जावन गाडी जर डॅमेज जाल्या म्हणून तेजेर हे करतले. तेजेर जो पर्यंत आन्सर येना आमकां तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाचे ना. अशें जर फुडल्या परत मिटर घातलो जाल्यार परत अशें जर जायत जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले? म्हणून ते हेच न्हू मिटर घालपाचें पण करतले आमी. तेंचो इंजिनियर आनी गव्हर्मेंटाचो मनीस जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीचो मनीस घेवन टेबलाचेर बसूनच जेन्ना सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी मिटर बसोवपाचें ना. जाल्यार मिटर आमी हे करता विदीन 24 hours आतां ते सॉल्व जायना प्रॉब्लम न्हू आमी नेक्स्ट एक्शन घेतले. कळ्ळें? आनी अशें जर जावपाक लागलें जाल्यार कितें करपाचें आमी? फाल्यां गव्हर्मेंटूच म्हणटलो तुमी लोकांक म्हणटलो उजो लावन मारल्यात म्हणटले. आं आमी कितें करपाचें? आतां ही गाडी जर सपोज लॉक जाल्ली आनी उजो लागलेलो आनी एकदां सांगता जाल्यार कितें करतले आसले आमी? आनी तो ड्रायव्हर म्हणून कितें करतलो आसलो? आं कस्टमर आमी फाल्यां आमचेर क्लेम घालतले आसले तुमचे गाडयेन उजो लागलो आनी आतां इतले कड्डोनी फारीक करा म्हणून. मागीर हेजेर सोल्युशन येवंकूच जाय कितें तरी. आता जेणे पंचनामा केला गाडीक उजो लागला पंचनामा केला. आमी आतां ऑफेन्स रजिस्टर करपाक अंजुना पुलीस स्टेशनार वयतले आनी हे सिक्रेनेक्स कंपनी जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान टेंडर दिल्लो ते कंपनीचेर आमी ऑफेन्स रजिस्टर करतले आनी तेंचेर एक्शन घेसर आमी कशें फाटीं सरचे ना. जर पुलीस अंजुना पुलीस स्टेशन जर एक्शन तेंचे घेयना नाल्यार आमी अक्षरशः मोर्चा अंजुना पुलीस वयतले आनी हेच्या फुडें कोर्स ऑफ एक्शन कित्याक तो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आमी दाखोवन दितले सरकाराकूय दाखोवन दितले आनी जे पर्यंत हे प्रॉब्लम सॉल्व जाना त्या पर्यंत आमी खंयचेच गाडयेक मिटर फिट करचे ना. आनी जे कोण चॅलेंज दिवपाक रावल्या पळय पुलीस जावं RTO कोण ते चॅलेंज दिवपाक जर फाल्यां गाडयो आमी गाडी थंयच पार्क करतले आनी थंयसर गाडी मोदी रस्त्यार ब्लॉक करून वयतले. कित्याक सरकाराची हे सरकार खंय तरी स्कॅमा फाटल्यान पयशे करपाचे हितून सारखे गुंतलेले आहा. आयज जर हे गाडयेन जर टुरिस्ट आले ते मेल्ले हेका जबाबदार कोण आसतलो? हे BJP सरकार. सो हेका लागून आमी पुलीस स्टेशनार वचून ऑफेन्स रजिस्टर करता. देव बरें करूं. आमी येता बेगीन गाडी सोडून आमी साहेबांक मेळोन
क्रेन देईन घे हे जर हेल्थ जर अशेंच जावंक लागले हे जर हेल्थ अशेंच जावंक लागले सरकारान एक्च्युली आमकां अंडरटेकींग दिवंक जाय आसलें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आमकां अंडरटेकींग दिवंक जाय आसलें की गाडयेक फाटी फुडें जर कितें जालो उजो जर पेटलो जावं ड्रायव्हराक कितें प्रॉब्लम जाले जावं टुरिस्टाक कस्टमराक कितें प्रॉब्लम जाले तेंच्यांनी अंडरटेकींग दिवंक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान की वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस थिंग्स जे आमकां पळय मिटर फिटमेंट करूंक लायता आनी ही सगळी सरकशी जाता न्हू एका सरकार आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जबाबदार आसतलो आनी तेंच्यांनी अंडरटेकींग दिवचें पडटलें की बाबा हेका सगळें आपूण रिस्पॉन्सिबल गाडयेक सुद्दां कितें जालें इन्शुरन्स आनी पॅसेंजराक सुद्दां कितें जालें जाल्यार आपूण इन्शुरन्स तितल्यान आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलें म्हणून आनी तेन्नाच तुमी सक्ती करात मिटर फिटमेंटाचेर आमचेर